मातेवाचे शुभ वर्तमान। शिसांक घेवन जेजू गलिलियांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो। आनी तांकां मोठी कोंत जाली आनी ते काफार्नांत पावतच देव मंदिराचो दोंड घेतल्यांनी पेद्रू चडशी येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता। आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो। पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकारपोती घेतात, आपल्या घरच्या वो परक्या कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्या कडचो। अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें, म्हणटच घरची सुटलीशी जाली। पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दर्यांत वचून गरी घाल आनी पयलीं पावता ती मासली दवर, तिचें तोंड उकोड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले, ते घे, म्हजी आनी तुजी पट्टी तांकां दी। देवाचें उतर हें।